Councillor given the memorandum regarding rollback of hike in price. Yes. How much it is? Wasn't it explained? I think some of you all must have been there for the press conference. Honorable Chairperson has taken, explaining, justifying the increase. No, comparative statement. We have 3 Class A municipalities, Class 1 municipalities, and all the chief officers in these municipalities are Class 1 officers of the government of Goa on deputation. So considering Margao is the biggest town in Goa, it's a commercial capital, considering all those, and we have a comparative in Panjim and Vasco, they have comparatively increased. In many areas, their fees for the services they render is much more than what we are serving. Sir, councillors are claiming that the proposed hike is around 500% more. No, so how are they getting that percentage? How are they getting that percentage? Ganesham also was saying. How are they getting that percentage? He's saying 500 to 1,000, 500 to 1,000 doesn't make such a impact to my ears at least. It's just 1,000 rupees. Dismissing the claims? I'm not dismissing. I will have to go through this. No? And I cannot afford to dismiss. It's a memorandum given by the council. We have to go through this. I have to put it to the chairperson and all that thing. We have to do that. Yeah. But I'm only saying is, I think Margao is justified, even for increasing fees even more. Given the fact that Margao is a commercial capital. Yeah. Sir, they are not opposing the hike per se, but what they are objecting to that is 500% more. How are you getting the figures? How are they getting the figures? Can somebody tell me how they are getting the figures? By calculating? I would like to know that first. Will you be asking them? Yeah, then we'll have to do it, you know. Urban Development Ministry, through that proposal, they have come from the Kendriya Sarkar, Bharat Sarkar. So that in conjunction with Urban Development Ministry, Government of Goa, they are doing that. So at a glance, digitally, we'll come to know which further encroachments are done by people, further illegal constructions. There will be a cutout date. We ultimately, see, there are 2 options before the law. One is either demolish or regularize with penalty. So this is a better option for the government in view of any political consideration. You regularize with penalty. Law provides for it. So we'll see. But it cannot be just done jabardasti. There has to be certain checks and ceilings. पुढेच प्रेझेंटेड आसा जी आमची ट्रेड लायसन्स फी बी सगळी वाडयल्ली आसा पळय ताका लागून आमी तो म्हणून येता आमी जेन्ना कावन्सील मिटींग हांगा जेन्ना आशिल्ली वाडोवपाचें तेन्ना फकत 10 to 20% हें वाडोवपाचें हें केल्लें डिसिजन घेतलें पूण आतां एक पळोवपाक गेल्यार एक तर 50% वाडयल्लें आहा एक कडेन 100% सगळें वाडयल्लें आसा खुबशे अशें वाडयल्लें आहा म्हणून आमी सीओ आयज मेमोरेंडम दिला जे आमचे आतां सद्या सर्वे चालू आहा सगळ्या वॉर्डांनी सर्वे करता जी सर्वे म्हणा कितें म्हणटा जाता तितले बेगीन करचे जे आमचे येवपाचे आसा सगळे ते पयले हाडा तुमी कित्याक सर्वे केले जाल्यार आमकां भरपूर आमचे इन्कम येतले जे आमचे एजीपीडीचे आमचे गार्बेजीची फी आसा कितले वर्सां 10 वर्सां जाली अजून ती आमकां येवना ती 70-80 लाख आहा पेट्रोल पंपाचे म्हणटा ते आसा मागीर आमचे जे म्युनिसिपालिटी हांगा 17-18 लाख स्टाफान हें केल्ले ते आसा आमचे फाटले आमचे सोप्या कलेक्शनाचे तेजे पयशे आहा हाऊस टॅक्स कोणाचे भरून ना कोणाचे हे इलिगल जे चालू आसा दुकानां बांदलेली कितें हें बांदलेलें तेंचे पयशे ते हाडा न्ही ते पयलीं घेवन आमकां सर्वे करा ते पयलीं हाडा मागीर तुमी ते वाडोवपाचें तें हें करा ते इन्कम येयलें आमकां हें नाका कमी कमी आमचे कितलेशे इन्कम येतले म्युनिसिपालिटी ते म्हणटा आमी फकत घेतलेले 20% एक 10 to 20% चेअरपर्सनान आपणा बायटाक सांगलेलें आहा आपण 10 to 20% आमी हें केल्लें आसा ते आसा पूण इतले 50% एक 50% बारीक लोक जे शॉपां जे आसा दुकानकार जे वेंडर्स आहा जे हे आसा तांकां हे माल पडटले आनी आमी फातोडाचे जे आसा आमी सगळे कावन्सिलरान सायन मारून आतां सीओक दिल्ली आसा आनी आमी सगळे फातोडा आनी आमी 1-2 दिसांनी आमी डीएमएकूय बी दितले आनी आमी सगळे फातोडा जे आमचे शॉपां आहा दुकानां आसा कोण धंदेकार तांकां आमी सांगतले बाबा हें अशें अशें जाल्लें आसा जाल्यार सीओ कडेन म्हाका हें जातलें आतां ते स्टॉप करचें म्हणून आतां बरे खुबशे लोक आमी धंदेकार लोक मेळिल्ले आसा ते म्हणटात तुमी हे अशे पद्दतीन कितें पास केल्लें आसा जे इतले कोणा विश्वासान घेतलें ना आनी तेन्ना चेअरपर्सनान कावन्सील मिटिंगेक 10 ते 20% वाडटले म्हणिल्ले हे थोडे कडेन 100 ते 200% पासून वाडिल्ले आसा पूण म्हजें म्हणणें आसा जर वाडोवपाकूच जर आसा जाल्यार सगळ्यांक विश्वासान घेवया पयलीं नवो सर्वे जाता तो येवनी
आणि एक 10% वाडयले 20% वाडयले तर काय फरक पडना पूण अशें एकदम जर विचार करनासतना जर तकली जर वापरली आनी नाका आसलें केलें जाल्यार सगळ्यांक त्रास जातलो. फाल्यां मडगांवाक लोकांक आमी आतां जेन्ना फुडें इलेक्शनां येतलीं कावन्सिलर परत मतदानाक वतले लोकांच्या दारांनी भोंवतले तेन्ना लोकांचें आयकचें पडटलें प्रत्येकाक. म्हणून म्हजें एक सांगपाचें आसा की हाजेर सारको थरोली विचार करपाची गरज आसा आनी विचार करूनच ह्या गोश्टीचेर कितें खुबशे रेट वाडिल्ले आसात आनी रिजनेबली कितें जाता तें वाडोवपाचें. अशें न्ही की एबनॉर्मल मनाक कितें दिसता तशें करप हें रॉंग. हांव एक सिग्नेटरी आसा तांचे बरोबर. ट्रेड लायसन्स टॅक्स बी वाडपाचे विचार मांडिल्ले तितून एक विचार आशिल्लो की रेव्हेन्यू जनरेशन मातसो वाडपाचो म्हणून. आनी रेव्हेन्यू जनरेशन एक 10% 20% खंय खंय 4 कडेन 10 कडेन ट्रेड लायसन्स ट्रान्सऑफियामध्ये हे विचार जे मुखार आयिल्ले जेन्ना ते प्रिंट आवट जाले आनी नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना दिसून येवपाक लागलें की खंय थोड्या गोश्टांनी एक 50% 100% रायज जातले. नाव जरा दुकानवाले जे हांगा जो धंदो करता ते थोडे स्थानीक लोक जे हांगाचे बारीक धंदो करपी आहा तांकां ही वाड चड लागली आनी फ्रॉम द वॉर्डांनी आमकां लोकांची कंप्लेनी बी येवपाक लागले अशी इतली वाड एक बाराबर करप तें योग्य जायना म्हणून. सो आमगेलें जें म्हणणें इज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल जेन्ना आमी उलयता आनी जेन्ना करता ते लोकल लोकांक इजी आनी कन्विनियंटली जावपाक जाय. आनी तशी अशी रेव्हेन्यू ऑल्सो फॉर म्युनिसिपालिटी येवपाक जाय. कितलेशे दुकानां वेर दे आर ऑपरेटींग विदाउट ट्रेड लायसन्स काडूना थोडे ट्रेड लायसन्स रिन्युअल जावना पूण धंदो चलता. बोर्ड्स घातिले सायन बोर्ड घातिले तेजेर कोण कांय कारवाई करना. रेव्हेन्यू इजी रेव्हेन्यू येवपाक आशिल्ले दोज एरियाज आर नॉट बीन करेक्टेड दोज एरियाज आर नॉट बीन टॅप आनी हो रेव्हेन्यू भायर उरता. आनी जो बारीक सादेपणान जो येता ताकाच समज आमी टॅक्स करतलो वाडयतलो फाल्यां हे सुद्दां जे भरपा मनीस आसा तेय थोडे आनी कमी जाता. देर इज एन अदर कॉन्सेप्ट नो विच इज कॉल्ड लायक ए झोनींग कॉन्सेप्ट. जे कोण धंदो करता आनी तो समज एक प्रॉपर मडगांव भितर न्ही ताका तो टॅक्स पडटा इन दॅट इफ यू हॅव ए झोन वायज आनी कोण एक मातसो आउटस्कर्ट्स आहा ऑल्दो इट इज इन सिटी एरिया पण थंय तितलो धंदो जावना जसो सारको इन मारगांव सिटी जावंता. सो ताका थंय आनी जो मडगांव त्या दोगांयकूय सेम टॅक्स बसयल्ले आहा. तो बारीक मनीस आहा तो धंदोय करपाक शकना आनी तो भरपाकूय खूब त्रास करता. सो एक विचारान तो झोनींग कॉन्सेप्टूय एक मुखार काडपाक शकता इन ऑर्डर टू गेट public should not be put to inconvenience. So the citizens of Margao and Fatoda, they are suffering it. So these are exorbitant rates have been increased by the city. Actually, he said it is 20%. It is not 20%, it is more than 50%. And today we have to face, we are the councillors, not only Fatoda, we are the council, we are representing the Margao municipal. Let's come under this, we are the representative of Margao municipal. So people of the cities of Margao and Fatoda are asking us, why these rates have been gone. Even the Advocate Association has submitted one memorandum to the CEO asking them why they will have to be paid trade license. So they don't come under the trade license as per the Supreme Court order. So today